आम्ही तर आता पुर्तुगेज सुद्धा असताना असो रस्तो बघूंक ना, बारीक रस्तो असलो बरं. मग काय हा की घाण गेला, सगळ्या लोकांक वाट जाय त्रास. सरकार बघणार ना, सरकार थंय रावता आणि असा करतो आणि तसा करतो सांगता का. ओके. ढुकळूबाजी केली देखो देखो गणपती भिजले. साधारण ह्यो रस्तो तेंच्यांनी खणपाक एप्रिलान स्टार्ट केलो. जो त्याचं काम गेल्या वर्सा सुरू केला तेंच्यांनी. तो गेल्या वर्सा सुरू झाला आणि मागीर पावसान तेंच्यांनी स्टॉप केला. परत जर ह्यो रस्तो तेंकां ह्या काम पायपलायनाचं सुरू करूचो आसला जाल्यार तेंच्यांनी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरान स्टार्ट करूंक जाय आसला. जेव्हा पावस बेगीन गेला मे म्हयन्यान, पावस केव्हा सांगून येना ना, तेंच्यांनी एप्रिलान स्टार्ट म्हाका दिसता 19 एप्रिलाक तेंच्यांनी काम स्टार्ट केला. तर ऑक्टोबरान जावंक जाय आसला. ताका लागून ही परिस्थिती. जर त्या वक्तार तेंच्यांनी जर पायपलायन ऑक्टोबरान स्टार्ट केले जाल्यार इतके पायपलायन घालून सोंपतली आसली आणि येता त्या काळांत आमकां डांबरीकरण करून गावतलें आसलें. त्या योग्य त्या वेळार काम सुरू जावंक ना, ताका लागून हे आमकां त्रास जातात. आमकांच न्हू, प्रत्येक लोकांक. आतां एक पार्से हायस्कूल आहा, त्या शाळेंतली भुरगीं चलत येतात. जेव्हा हातून गाडी ट्रॅव्हलिंग जाता ते भुरगीं वयताना तेंचे तांबडा पाणी तेंचेर पडटा आणि तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून आमी सगळे युवक दिपकाच्या अंडर आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक घेतलो आणि हयसर आमी शेतां लावंक आयज वयतले. आमी मागतो की सरकाराक येता ते बेगिना आमचो ह्यो रस्तो करून दिवपाचो. तो ये आपण आम्ही दर दिसा पळयता हांगासर की ह्या रस्त्याची दिसान दीस सारकी म्हणजे परिस्थिती अशी जाल्या की दयनीयच अवस्था जाल्ली आसा. आणि आता चतुर्थी गणेश चतुर्थी सारकी तेकलेली आसा. ह्या रस्त्याची जर दशा पळयली जाल्यार हांगासून जशें तुमी म्हटलें तशें हांगासून वचणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाक, हांगासर जो रहदारी करणारो, मागीर तो विद्यार्थी आसात, कामगार आसात, तो लेमॅन हांगासरलो जो येता वयता जो आसात पळय, एका डे टू डे ही समस्या झेलची पडटा. आज आमी एक सिंबॉलीक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाचो ठरयलो. आणि जशें पार्शे हो शेती प्रधान गांव आणि अशें आमी सरकार किंवा PWDच्या तात्काळ निदर्शनान हाडूंक सोदता की ह्या रस्त्याची जी रहदारी करपाक, ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ज्याची गरज आसा, जेचो टॅक्स पे केल्लो वयता, ह्या रस्त्याची परिस्थिती आज पयली जाल्यार सादारण आमची वांयगणी शेती कशी जाल्या.
आनी ताका लागून आमकां दिसलें की आज आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट हांगासर तरवो लावन करची म्हणून. आनी हांगासरले तरुण एकवटले की जे हांगासर डेली हांगासर पळयता. काल हांगासर एक गाडी सुद्दां आपसान हेवटेन वचून एक्सिडंट जालो. आनी हे पळोवपाक गेलें जाल्यार खरेंच म्हणजे हालाकीची परिस्थिती ही ह्या आतांच्या शासकीय सरकारान म्हण किंवा हांगासरल्या पीडब्ल्यूडीन करून दवरल्या. खरें म्हणचें जाल्यार हो रस्तो आसलो हो 15 मार्च किंवा एप्रिला नंतर आनी हाका खणोंक येवंक जायनासलें. आमी पयले हे 15 मे नंतर खणपाक येयले आनी ताका लागून ही परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासरले जे पीडब्ल्यूडीक आसलेले इंजिनियर्स बीन आहा हेंचे सुद्दां हेचेर तीळ मात्र हेचेर लक्ष ना आनी त्याच्या लोकप्रतिनिधींचेर नाच ना. आमी काल पळयलें आमच्या 15 ऑगस्टाक हांगासर आमचो आमदार येवन गेलो. तेणें सांगलें की 3 म्हयने खंय एखादी फायल मूव करपाक लागता. सॉरी 3 म्हयने न्हू 3 वर्सां. 3 वर्सां म्हणजे असो प्रश्न पडपाक लागलो की ती आदल्या काळांतले जशे ब्रिटीश टायमार कशे अजून काही इंडियेंतले जर आमी रस्ते किंवा काही जे ब्रिजीस पळयले जाल्यार इंग्लंडाक धाडचे पडटा कारण तांचे आर्किटेक्चर थंयसून जाल्ले. तशें हें कदाचित 3 वर्सां जाल्यार पोर्तुगालाक बीन धाडचें पडटा काय कितें काय हांगा डामर कशें घालचें तें. तर ही ह्या रस्त्याची परिस्थिती आसा. आनी फक्त सरकाराक जाग येवची सरकाराच्या निदर्शनान हाडपाक लागून आज आमी एकवटल्या हो पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक. जर त्वरीत हेचेर जर डागडुजी जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां खऱ्या अर्थान कारण हे सगळे शेतकरी कुटुंबातले भुरगे म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमकां खरें ह्या रस्त्याची आमकां शेती करची पडटली.